इन सर्वे नंबर 38/1A सर्वे लास्ट टायम कोणाक तरी एन्क्रोचमेंट करपाक ट्राय केली, ट्रेसपास केलो आनी ते भितूर सरले आनी थंय रस्तो कश्टाक म्हणजे 9 मिटराचो रस्तो कश्टाक करपाक स्टार्ट केलो. तेन्ना जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांव त्या स्पॉटार गेलो आनी स्पॉटा वयल्यान पळयलें जो हावजींग बोर्डाक लागता आनी हावजींग बोर्डाचो मिनिस्टर एक उतर उलयता, एक स्टेटमेंट करून आयज आमी विधानसभेत घातला तितलो तेंप जाल्यार एक स्टेटमेंट करून आनी म्हाका त्या रिप्लायान अशें येयल्लें आसा की एकूय झाड कट करूं हो जो रिप्लाय आसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कांयच करूंक ना म्हणून रिप्लाय येयल्लो आसा क्लियर कट. तुमी जाय जाल्यार वेबसायटीर वचून पळोवंक शकता रिप्लाय कितें येयला तो एसेंब्ली वेबसायटीचेर आनी त्या रिप्लायान अशें मेन्शन केल्लें आसा की नो ट्री फेन्सींग कट. म्हणल्यार असो 14 जो रिप्लाय आसा वायज जे डिपार्टमेंट आसा किंवा मिनिस्ट्री आसा ते आमकां दिता आनी तितून हांवें प्रूव केलें हांवें टेबल केलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो रिपोर्ट आसा कित्याक हांवूच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गेल्लो आशिल्लो 30 जाणांक घेवन गेल्लो फ्रेशूच आसतालो तेन्ना आनी रस्ते 14 हें सगळें पळयलां आनी पळोवन बसून दोळे बंद करता म्हटल्यार कित्याक हांवें एसेंब्लीनूय सांगलां की हांगा सेटिंगां आसा, हांगा भितूरल्यान कोणा ना कोणाची सेटिंगां आसा आनी ह्या सेटिंगाक लागून ही लिपोवपाक लागून हितून सगळे भागीदार आसा अशें म्हाका दिसता. आनी मिनिस्टर बसून सुशेगाद तो स्टेटमेंट एक बसून काडिना तो म्हणटा इन्क्वायरी कितें केली तुमी जो अननोन पर्सन म्हणटा तुमी अननोन पर्सन आनी अननोन पर्सनाचेर केन्ना इन्क्वायरी जाता ते कामाक ते म्हणटाले आमकां कामाक आपयलें मात कोणान तांकां कामाक आपयल्या कोणान तो रस्तो करपाक लायला कोणान हे वायडनींग केला 9 मिटराचो रस्तो असो भितूरल्यान वयता आनी खंयचे तरी प्रॉपर्टी टच जाता म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलें हावजींग बोर्ड म्हणल्यार गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आयज ग्रॅब करता कोणूय येतलो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन ग्रॅब करतलो आनी सरकार सुशेगाद आसा सरकाराक काय पडलेलें ना चोरा आमचो जागो कोण चोर येता हांव तुका एक एग्जांपल दिता कोणी चोर घरान येयलो तूं तुजो फ्रीज चोरपाक सोदता तुजें भांगर चोरपाक सोदता आनी ताका थंय धरलो पुलीस येयल्यान धरलो जावं थंयचे घरान कोण रावता तेणेन धरलो नाजाल्यार त्या चोराक तशेंच सोडटले ताका फुडली चोरी करपाक दवरितले. आयज ही परिस्थिती ह्या सरकाराची आसा आनी ही स्कॅम हांव परत एकदां सांगता हें स्कॅम आसा हें व्हडलें स्कॅम आसा आनी थंय सगळे उठोन बोवाळ घालता. आयज एसेंब्लीन तूं पळयता आसतना कशें बोवाळ घालता ते म्हणल्यार हें स्कॅम एक्सपोज जाता हें तांकां जेन्ना दिसलें तेन्ना बोवाळ चालू केलो आनी हें स्कॅम एक्सपोज जावपाक जाय हांवें डिमांड केल्लो सायन्स सिटी पासून दिल्ली आसा की कशें थंयच्यान इन्स्पेक्शन जालें आनी प्रेसूय जातलें प्रेसान लायव्ह केल्ली मिडियान दिसोवली अशें हांवें सगळें टेबल केल्ली आसा आनी विजिलन्स इन्क्वायरी मागलेली आसा की कोण कोण हितून इनवॉल्व आसा तेंचेर स्ट्रीक एक्शन घेवची. सो आतां एसेंब्लीन टेबल केलें जाता हय एसेंब्लीन हांवें गव्हर्मेंटाचो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टर एकाचो डिफरंट आसतलो मात गव्हर्मेंट कोणाचो बीजेपीचो आयज बीजेपीचो जो सरकार हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता परत एकदां हो जो बीजेपी सरकार आसा हो गोंयकारांक जागे दिवचे ताणून भायल्यांक दिता व्हडले व्हडले बिल्डरांक दिता बिल्डर लॉबी जावं जे लँड माफियाज आसा हांकां खंय ना खंय सेटिंगां करून हे जागे दिता अशे कितलेशे स्कॅम आसा हे आमी आवट करतले. ही जी विधानसभा 18 दिसाची जी विधानसभा आसा एकान एक स्कॅम आवट जातलो आनी हांव तुमकां आश्वासन दिता की हे स्कॅम लोकांक लोकांनी उलोवपाक जाय हेच्या बाबतींत. हे आयज कितें करता आपणाचे भितर लिपोवन दवरता जे आपल्या ट्रंकान घालून लिपयता पळय तशें ट्रंकान घालून लिपयता सीएम कांय उलयना सीएम म्हणटा आपणाचें सगळें सारकें आसा आमी इन्क्वायरी करता आसता दोग जाण सीएम आनी फाटल्यान तो काबराल बोल्ला ते आसता फकाणां मारता म्हणल्यार तुमी चिंता तांकां सगळें खबर आसा कशी स्कॅमां जाता ती आनी क्रिएशन ऑफ स्कॅम कशी चालू आसा ते हांव थंय पावना ना थंय कितें झोपडपट्टी जातलें कोणाचो बंगलो बांदतलो कोणाक खबर. आयज गोंयकारांक जागो घेवपाक हें ताक ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा ज्या जाग्याची रेट 10,000 15,000 20,000 30,000 50,000 पर स्क्वेअर मिटर 1 लाख 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर जाल्लो आसा. म्हणल्यार कोण सादो गोंयकार आमचो नीज गोंयकार आसा ताका बाबड्याक एक घर घेवपाक ताक ना जावं एक बारीकसो फ्लॅट घेवपाक इतली परिस्थिती ना. तो असले सिच्युएशन जे हावजींग बोर्ड आमी म्हणटा ते हावजींग बोर्ड आयज हांकां समज डिलींग करपाक लागले जाल्यार फुडें आमकां जागो दवरपाक ना कोणाक गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. आनी हांव आनी एकदां मेन्शन करपाक शकता सोदता की हावजींग बोर्डाचो जो एक्ट आसा तितून सेक्शन 14 हितून मेन्शन केल्लें आसा की अशें कोण कोण करता इंटरनली सेटिंग करता जावं कितें करता तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय मात ती एक्शन कांय ना. ते म्हणटात कोर्टाक आमी पुलिसेन घातला पुलिसांचो रिपोर्ट कितें आसा त्या पुलिसांक सांगला बुश कटींग केला म्हणून बुश कटींग मेन्शन केला तेंची कंप्लेन आसा तेजेर मेन्शन केला की बुश कटींग केला म्हणून जेन्ना झाडां कट केला क्लियर फोटिंगपणा क्लियर. फॉरेस्ट ऑफिसर तुमी कोणाक आपयलेलो पळय थिंगा सायटीर तेणेन आपल्या त्या रिपोर्टान कितें सांगलें रिपोर्ट दिला तितून 42 ट्रीज कट जाले म्हणून दिला डिफरंट खंयची झाडां आसा तीय मेन्शन केल्ली आसा. तेणेन मॅप पासून काडून दिल्लो आसा की कसो रस्तो हें करतात कसो ताका सायडीच्यान कसो असो येयला आनी असो भायर काडला म्हणजे 9 मिटराचो ताचो रोड तुमी भितरल्यान व्हरता आनी कांय जावंक ना म्हणटा.
म्हटलं कसली कोंकणा चल्ल्या म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले बीजेपी कसले स्कॅमिश जाल्ले आसा ते आयज कसली स्कॅमां चल्ल्या पळय ही एवरी टायम आवट जातली हेच्या फुडें आनीक स्कॅमां भायर सरतले आनीक भायर काडटलो ऑब्वियसली लँड ग्रॅब अटॅम्प केला नाल्यार तो फाटले वाटेन जेन्ना मिलिटरी हॉस्पिटल आसा जे मिलिटरी हॉस्पिटलाच्या फाटले वाटेन प्रायम लोकेशन आयज सद्याक व्हॅल्युएशन अशें आसा 45 to 50,000 पर स्क्वेअर मिटर समज आमी प्रायवेट जागो घेवपाक गेले जाल्यार म्हणल्यार ही प्रायम लोकेशन कशी ग्रॅब करपाची हेंकां करपाचें कशी ग्रॅबींग करपाची बीजेपी गव्हर्मेंट सगळ्यांकूच ग्रांटेड घेता आमकां सगळ्यांक ग्रांटेड घेता मात गोंयचे लोक आयज पळयता की कशी तुमी चोऱ्यो करता कशी तुमी लँड ग्रॅबिंग करता हें सगळे गोंयकार पळयता आनी गोंयकार सदांच हेंकां मीन्स कशें हेंकां झोडो शिकोवपाक जाय ते गोंयकार रावलेले आसा हें कितें नाटकां करता पळय आयज तेंची मेजॉरिटी आसा आपूण 33 जाण आसा तुमी कितें करता तें करा तुमी बोवाळ मारा आमकां कांयच पडलेलें ना तुमी कितेंय करा आमी कोणाचेर इन्क्वायरी वचोवची ना आमी कोणाचो वायट पेपर दाखयची ना कोणाक कांयच दाखयची ना अशी तेंची आयज दादागिरी चालू आसा आनी हे बीजेपी सरकारान कसो झोडो शिकोवपाक जाय हे गोंयचे लोक शिकयतले हें निश्चित आसा एक लास्ट स्पिकरान आयज सांगला की न्यू MLA स्टडी करपाक जाय खबर ना कितें कशें उलोवपाक जाय पळय स्पिकरान जसं सांगला पळय आमकां न्यू MLA म्हणटा आयज आमी न्यू आमकां ऑलमोस्ट 1 वर्स मायज जाल्लें आसा आनी तो स्टडी करपाक जाय आनी पयलीं आपलो जो मिनिस्टर आसा जो हावजींग मिनिस्टर हांव एक आयज डायरेक्ट सांगता हावजींग मिनिस्टर सुदीन ढवळेकर तुमच्या कॅबिनेटान आसा ह्या मिनिस्टराक पयलीं स्टडी करपाक लाय आनी ताका रिप्लाय सारके दिवपाक लाय ही 14 कोणाचे रिप्लाय ज्यो आसा त्यो आमकां सांगनाका हें पयलू तेणें जे स्पिकरान आसा ऑनरेबल स्पिकरान हें आपणाच्या कॅबिनेटाचे जे मिनिस्टर्स आसा तांकां पयलू रिप्लाय दिवपाक जाय आनी तांकां सांगपाक जाय हें आमकां सांगपाची गरज ना आमी सगळे जाणा आनी तुमची कशी सेटिंगाक कितें चल्लां हे जे कॅबिनेट कशें एकामेकाक सांबाळून घेता आयज येदो व्हडलो कॉलॅप्स जालो स्पिकरान आमकां चान्स पासून दिवना उलोवपाक सो असली जी सेटिंगां चालू आसा हांव सेटिंग सरकार म्हणटा तांकां हो सरकार जाला सेटिंग बाज सो हांकां पयलीं शिकोवपाची गरज आसा आनी जे बाकीचे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसा तांकां शिकया पयलीं